तुझ्या अर्कानीम स्वरूपकारां तुझ्या गीतां गावन प्राणमर्पिता बली भेटून तुका वंदिता दिनपोणी आज तुका हसिता दया माया तुझी नियाळता पातकीची निभोगस म्हण मागता आदार कृपा बेसा वाशेता जमल्या सौम्या मंदिरां तुझ्या अर्कानीम स्वरूपकारां तुझ्या गीतां गावन प्राणमर्पिता बली भेटून तुका वंदिता बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सम्य जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवा समोर आणि पवित्र आत्म्याचे एकवट तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो. मुगळा भावा भयणीनो आवय एका कुटुंबाक देवान दिल्लें वर्तेन देणे जावन आसा. तांतुनी भाग्यवंतपणाचें जिवीत जियोवन आपणाच्या भुरग्यांनी त्याच वाटेर चलचे खातीर मागची आवय भोव वर्ती. आज आमी एक आवयचें स्मरण करता जिच्या मागण्या मारिफात तिचो पूत आपल्या आत्मीक कुर्डेपणा थावन दैवीक उजवाडा सुशीं वेता आनी ती जावन आसा सा आगोस्तिनाची आवय सा मोनिका. वैमोगाच्या न्हू तिणें आपल्या जिणेच्या पैणार मागल्ले एकच मागणें जावन आसा तेच सा आगोस्तिनाचें परिवर्तन. आयचे पयले वसप आमकां देवा विरोध वचनासतना भाग्यवंतपणाचें जिवीत जियोंक उलो दिता. तर मोगाच्या न्हू आपणाच्या पुता सा आगोस्तिनाच्या परिवर्तना खातीर मागल्ल्या त्याच सा मोनिका द्वारे आमी आमचें जिवीत परिवर्तन करून भाग्यवंतपणाचें जिवीत जियोंक जायाची कृपा युकरिस्तांतल्या जेजू लागीं मागून घेवया. आमची पातकां वळखून आमी सर म्हणुया. हांव पातकी सर आनी तुमकां भाव भयणो म्हजो गुन्यांव उसरावून सोदता मोनाची दुर्घटना सारून वायट बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यां. Umso अपराध ह्या सगळ्या संसाराक सगळ्या देवदूतांक आणि तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर सर पदवेदार देव आमची काकूट करूं आनी आमची पातकां बगसणून आमकां ससनाच्या जिविता पावूं. आमेन. कणवळ्या बापा दुखेस्तांच्या बुजबंदरा भाग्यवान मोनिकान आपल्या वाट सुकलेल्या पुता आगोस्तिनाक तुजेरशी परतून येवंक आपल्या दुखांनी तुजी कृपा जोडून घेतली. आमची दुखां आनी मागणी मानून घेवन आमच्या कुटुंबांनी वाट चुकून गेल्ल्या आमच्या भाव भयणीची दया कर आनी आम समेस्तांची भोव करून आमचे मदल्या दुखेस्त आवयांची बुजवण तुंस जा म्हूण विश्वासान मागता. आमच्या सम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना.
आमेन. सांव पावलून तेसलोनिकरांक बरयल्या पयल्या पत्रांतले वसप. भाव भयणीनो, सुम्या जेजू थंय आमकां आसा त्या एकवटाक लागून इतले आमी तुमचे लागीं विनंती करता आनी प्रार्थून मागता. देवाक मानवण चलचें कशें म्हूण आमचे लागीं तुमी शिकल्यात आनी तेच परी तुमी येदोळ पर्यंत जियोवन आयल्यात. तुमी तशें जियेतात खरें, तरी पूण आनीकी तुमची जिणी चड वृद्धी करी जाय म्हणून आमी तुमचे लागीं प्रार्थिता. तुमी जेजूच्या अधिकारान कसलो आज्ञा हांवें तुमकां दिल्यात म्हूण तुमीच जाणात. तुमी भाग्यवंतपणान जिये जाय म्हूण देवाची खुशी आनी स्कलपण तुमी पयस करी जाय. तुमची कूड पवित्रपणी आनी मनसुगेन सांबाळीशे तुमी हरएकल्यान ती दमावंक शिकत जाय. देवाची ओळख नासलेल्या हेर जातींच्या मनशा बरी तुमी रक्तमासाचे ओडणेक गुलाम जायनाकात. कोणेच हे संगतींत आपल्या भावाक पासोवन फायदो धरचो न्हय आनी ताका अन्याय करचो न्हय. असल्या सर्वांचे समी फारीकपण घेता. हें तुमकां हांवें आदींच सांगलां आनी रुजूकन लेगून दाखयता. देवान आमकां आनीच कल्पनान जियोंक आपोवंक ना, बागार भाग्यवंतपणी जियोंक आपयल्यात. देखून जो कोण ह्या संगतीची बेपर्वा करता तो मनशाची न्हय, बागार तुमकां पवित्र आत्मो पाठयतल्या देवाचीच बेपर्वा करता. देवाचे उतर. देवाचे वरपकार. तुमी नितिवंतानो सोम्यातय संतोष पावा. तुमी नितिवंतानो सोम्यातय संतोष पावा. सर्वस्पूर राजवट चलयता पृथ्वी उल्हासून, दर्या करावळीचे गांव आनंद भोगून, न्यायनी ताच्या सिंहासनाची बुनयाद. तुमी नितिवंतानो सोम्यातय संतोष पावा. पर्वत मेणा बरे करतात, पृथ्वीच्या दनया मुखार मोळोप ताचे नितिवंतपण परगडता, सर जनांगा ताची महिमा नियालतात. तुमी नितिवंतानो सोम्यातय संतोष पावा. कोटेपण द्वेषिता तांचो तुमी मोग करता, आपल्या भक्तांचो जीव तो सांबाळता आनी कोट्यांच्या हातांतली तांकां निवारता. तुमी नितिवंतानो सोम्यातय संतोष पावा. नितिवंताक उजवाड फांकला, आपटावंतांक संतोष उदेला. तुमी नितिवंतानो सोम्यातय संतोष पावा, ताच्या पवित्र नांवाची स्तुती करा. तुमी नितिवंतानो सोम्यातय संतोष पावा. सर्वेस्पोराचे जय, हालेलुया. सर्वेस्पोराचे जय, हालेलुया. हालेलुया, हालेलुया. सर्वेस्पोराचे जय, हालेलुया. मनशाभुता समोर उबी रावंक फावो जायशे तुमी कळनासता मागा आनी जागृत रावा. सर्वेस्पोराचे जय, हालेलुया. सर्वेस्पोराचे जय, हालेलुया. हालेलुया, हालेलुया. सर्वेस्पोराचे जय, हालेलुया. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे असो. तुमचे सोवे आसो. माथेव प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुकाय सोम्या. जेजून आपल्या शिसांक ही ओपार सांगली. तो दीस येताना देवाचें राज्य हे परे म्हण येता. 10 धेडयो आपले दिवे घेवन होरेताक मेळोवंक गेल्यो. तांचे पैकी 5 बूद नातल्यो आनी हेर 5 बुदवंत. बूद नातिल्ल्या 5 आपले बगलेक दिवे घेतले पूण तेल घेतले ना. पूण बुदवंतांनी दिव्या सांगता आपल्या कोळसुल्यांनी तेल घेतलें. होरेतान येवंक घळाय केल्ल्यान तांकां सगळ्यांक झेम आयली आनी शेकी न्हीद पडली.
मोद्यान रात एक बोब जाली. अळे होरेत आयलो ताका मेळोवंक येया. इतलें आयकलेंच त्यो सर धेडयो उठल्यो आनी आपापले दिवे पेटोवंक पडल्यो. थवळून बूद नातल्यो बुदवंता लागीं म्हणाल्यो, तुमचे लागीं आसलेल्या तेलांतले आमकां इल्लें दिया, आमचे दिवे पालवातात. पूण बुदवंतांनी तांकां जाप दिवन म्हळें, आमकां आनी तुमकां म्हणटना तेल पावना जायत. तुमी विकतेल्या सरशीं वचून मोलाक घेवचेंच बरें. आनी ती मोलाक घेवंक म्हणून गेल्ल्या वेळार होरेत आयलोच. आनी आयत्यो आसलेल्यो धेडयो ताचे सांगाता लग्नशाला भितर सरल्यो आनी दरवाटो धांपलो. थोड्या वेळान उरिल्ल्यो 5 धेडयो येवन पावल्यो आनी सायबा सायबा आमकां दार उक्तें कर म्हणूंक लागल्यो. पूण ताणें भितर थावन जाप दिवन म्हळें, ना जायना, तुमी कोण म्हणून हांव नेना. देखून जागृत रावा, कित्याक तो दीस आनी ती घडी खंयची म्हूण तुमी नेनात. देवाचें उतर हें. वाकणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्ते म्हज्या मोगाच्या भावांनो आनी भयणींनो, आमी ह्या संवसारांत जिवन आसा आनी आमी जाणाव एक दीस हो संवसार सांडून आमी वचोंकच. आमी ह्या आमकां जाय वा नाका, पूण तो दीस आनी ती घडी आयिल्ल्या वेळार आमी हो संवसार सांडून वचोंकच. आनी आमी हो संवसार सांडून खंय वेता? आमी सर्गींच्या राजाक वेता, देवाच्या राजाक येता. हे आमी पातयेता. आनी जेजू हे सर्गींचे राज ह्या संवसारांत स्थापीत करूंक म्हूण आयिल्लो. ह्याच खातीर तो ह्या संवसाराक आयिल्लो. आनी जायते फावटी आमी वाजेलांत पळयता सर्गींच्या राजा विशयी तो उलयता. तो उलयता आनी सोंप्या रितीन लोकांक समजच्या रितीन वपारी वापरना तो उलयता. आनी आज एक तसलीच वपार आमी परत आयच्या वांजेलांत आमी आयकली. 10 धेडयांची वपार. 10 धेडयो, 5 बुदवंतो आनी 5 बूद नातल्यो. पळया, बुदवंत म्हणटाना कोणाक खुशी जाता न्ही, बूद नातल्यो म्हणटाना अपमान जाता. पूण जेजू तेच शब्द वापरता, बूद नातल्यो. 5 जण बुदवंत आसल्यो दिवे सांगता तेल घेतलें आनी बुदवंत नातले आनी दिवे मात्र घेतले. 10 धेडयांक जाण आसलें तो होरेत केदाळ येता म्हणून, थोडे बटी तोडो जाता म्हणून जाण आसलें जाल्यार तांणी तकली खर्च करूं ना, तांचे बुदवंतकाय तांणी वापरूं ना. पूण हे 5 जाणां धेडयांनी बुदवंतकाय वापरली. वय जर तर आमी जाणाव त्या धेडयां बरी एक दीस हो संवसार सांडून वेतले हांव, आमी येतले हांव म्हणून. पूण ती घडी तो दीस आमी नेना. पूण आमी तयार ना जाल्यार हें गोत्तासोणी, हे समजोणी आमी जेजूच्या येण्याक त्या दिसाक तयार ना जाल्यार आमी बूद नातले न्ही. आमी चिंतून पळय जाय. आनी आज मोनिका हिचें फेस्त, हिचें स्मरण आमी करता. ती एक बुदवंत स्त्री. बुदवंत भावार्थाच्या दृश्टीन, देवाच्या दृश्टीन बुदवंत स्त्री. तिका कुटुंब आसलें. कुटुंबांत कितें जायते समस्या आसतात. हर एका कुटुंबांत एका वा एका रिती समस्या आसतात आनी तिच्या कुटुंबांत एक समस्या आसलें. घरकार अणभव वाडटी आनी ताचे तावून जायतें सोसूंक तिका मेळिल्लें. आनी ते एक जण भुरगीं ताका आसलीं, 2 चेडे आनी एकले चेडूं. आनी तेय ल्हान थावन जाल्यारय बऱ्या सालेचें न्हय आसलें. आनी ऑगस्टीन तरणाटपणार खोटेपणाची वाट ताणें धरली. ही क्रिस्तांव जावन आसली, जेजूची पाटलावदार जावन आसली.
पूण इसो प्रभाव कोणाचेरच पडूना. आनी कितें जालें, तिणें देवाचेर संपूर्ण बावर्त दवरलो आनी त्या बावर्तांत जळकल्ले तिका वाट हाका पर्याय सोदूंक मागणें आनी प्राजीत. तिणें कळनासतना रोडोवन दिसान दीस मागणें केलें आनी प्राजीत केलें. आमी चिंता मागणें केल्या उपरांत थोड्या दिसांनी आमकां प्रतिफळ मेळाचें म्हणून वा एका वर्सा उपरांत मेळाचें म्हणून. पूण हिच्या मागण्या प्रतिफळ मेळ्ळो 30 आनी 3 वर्सां उपरांत, 33 वर्सां उपरांत. पळय तिची सुस्निकाय, तिच्या मागण्याचो फळ जावन दिसान दीस तिणें रोडोवन मागले आनी प्राजीत केल्ल्या मागण्याचो प्रतिफळ जावन तिचो पुतू अगस्तीन कन्वर्ट जालो, क्रिस्तांव जालो. आनी ते मात्र न्ही, क्रमेन याजक जालो, बिस्प जालो, सांत जालो, भगेवन जालो आनी इगर्जेचो शिकोवणदार, पोट शिकपी शिकोवणदार आनी दोतोरय तो जालो. मागण्याचो प्रतिफळ तो. आनी तो अगस्तीन म्हणटा, म्हज्या आवयन म्हाका 2 पोटी जल्म दिलो म्हणून. एक प्रस्तुतपणाचे ते 8 वेटे सोसून म्हाका ताणें जल्म दिलो आनी एक रोडोवन कळनासतना मागणें आनी प्राजीत करून म्हाका भावार्थांत जल्म दिलो म्हणून. मोगाचें न्हू, आमी एक आवय ती हर एक आवय ती देवाचें स्वरूप, देवाचें असले गूण दिश्टी पडटात, झळकतात. पूण ती स्त्री, एक आवय देवाचेर संपूर्ण बावर दवरता तर ती असर्यांक करूंक शकता. तर आज आमी चर आवयां खातीर मागया, देवाचेर संपूर्ण बावर्त दवरून तांच्या कुटुंबांत खंडीत समज आसतलेच निराशी जायनासतना, देदेस्पड जायनासतना मोनिकाची देख घेवन देवाचेर संपूर्ण बावर्त दवरून मागणें करून तांच्या मागण्याक प्रतिफळ मेळोवन दी. आनी तशेंच आमी देवाचेर आमी हो संवसार सांडून आमी जणाव एक दीस आमी संवसार सांडून येता, तर देवाच्या राज्याक आमी येता म्हणून भात येवन हर एक दीस क्रिस्ताच्या येण्याक तयार रावूंक दयाची कृपा आमी मागया. आमेन. स्वीकार कर, पावन कर, जीवन हे अर्पित हांव तुका. घे बापा, घे उंडो, घे बापा, घे वाय. वावर आमी केलो तुवें दिल्ल्या देण्याक, ग्रास आमचो जोडलो तुज्या उदारपणान. काणीक जावन तो समर्पित हांव, भक्तीन आनी व्हडा मोगान. घे बापा, घे उंडो, घे बापा, घे वाय. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हज्या आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बाबाक मानतात असलें सांव म्हण मागात. सर पदवेदार देवा, तुज्या भक्तांचे महिमे खातीर हे वाक्याचें बलिदान आमी तुका भेटयता. ताचे वरवीं आत्म्या कुडीचें निर्मळपण दिवन आमकां पवित्र कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवें आसो. तुमचे सोवें आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ते सर्व
देवा धेन वसोया वर्षामी करू फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदार आनी ससनाच्या देवा सर काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्ता आमच्या सम्या वरवीं आमी दुखां धीन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो श्रेश्ठ सेगुणांच्या दादल्यांक आनी बायलांक उपजोवन दर एका काळार तूं तुजी पवी सभा नव्या बळान सफळ करताय तुज्या विश्वासी मोगाचे तूं तांकां साक्षी करताय तुज्या सोडवणेचो फळ आमकां लाभच्याक तांच्या उत्तम जिविताची देख आमच्या दोळ्यां मुखार सदांच आसा आनी आमकां ती आपल्या मागण्यांनी आदार दितात निरंतरय देखून सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां संगती संतोशान आमी तुजी स्तुती गायता पवित्र 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 दरबार सर्व संसार लाभच्या वैभवान उंचकीताचे जय बापा खरोच तूं पवित्र सगळ्या पवित्रपणाची झर तूं तुज्या पवित्रत्म्यांत धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सम्य जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेस कुशेन कस मरून सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेज घेयात आनी खयात ही म्हजी कूड तुमचे बसत समर्पणची तेच पडे जेवण जातस ताणें खास घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणी कराराचें हें रगत पातकांचें बोक्सांनी मेळच्याक तुमचे बसत आनी समेस्त मनशां बसत तें वारोवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात भावार्थ सगट पगतुया तुझ्या कुसामी पुनर्जीवन पोळावरवी तुवे आमकां सोडयलाय सोमिया संसाराच्या सर्वोन्दारान आमची बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सडवणेची खास तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाजता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतेल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता सर्वेस्पराम आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगवन बापा पिटर पॉल आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गां बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय पूण जिवंतपणाचो भरवसो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भाव भयणीची काकूळट कर तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परसळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता हांव फार मरे देवाचे मे संगाती भगवंत धम दोता भगवंत मोनिका आनी सर काळी तुका मांडवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बरोबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा सर्वंधन आनी भयभाव तुका
ससनाच्या ससना. आमच्या सडवंदराची आज्ञा मनात धरून ताणेंच शिकयलेलें प्रार्थना धैर्य घेवन म्हणूया. आमच्या बापा सगळींच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज कायम, तुझी खुशी आमचो दिसपडो राज आज आणि आमचे सोडलेला तशें आमची पातकां वगोस आणि आमकां ताळणें पडोवंक दिवं नाका. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सडवंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरवशान अत्तरतेल्यांक आमकां तुजे उद्धार काकुळतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाटय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धमदुतां म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एक कोटां सांबाळ तूं जियेताय आनी राजभर चलयताय ससनाच्या ससनाक. सोम्याची शांती सदां खाल तुमचे सोब्या सोम एकामेकाक शांती दियात. देवाचे संसाराचे पाप करतले आमची काकूळट कर. देवाचे संसाराचे पाप करतले आमची काकूळट कर. देवाचे संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सहभागी. सम्या तुवें तुजे प्रवेश म्हाका पावोना पूण तुज्या उतरांत म्हाका भलायकी मेळटली. मोगळा जेजू तूं बहु पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजार आसाय म्हूण हांव पातयेतां. हांव सर्व वस्तू प्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेतां. जेजू ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जाता. जेजू तुजे तावन केदीकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडिनाका. आमेन. शांती सागोरा आमच्या दयाळ सडवंदारा. जेजू आमच्या पोसणारा लाभची रिची दातारा. इतली मोवाळ काकूळ तुझी असीम दयाळाय सर्गीची. दैवीक आनंदा दोस्कची पवित्र करची नामची. मोगाळ शांती सागोरा आमच्या दयाळ सडवंदारा. जेजू आमच्या पोसणारा लाभय दैवी जीवदातारा. आमच्या काळजांनी करबिडा पाटय सांगात आमच्या पैणा. सेवे स्पिरितान आमकां बर पावय दयेन सर्गाक. मोगाळ शांती
सागोरा आमच्या दयाळ सडवोंडारा जेजू आमच्या पोसणारा लाभय जीवी जीवदातारा प्रार्थुया. सर्वेस्परा बापा, तुझ्या भक्तांचो मरण दीस तांच्या सर्गींच्या जिविताचो जल्म दीस म्हूण ओळखून आज आमी ह्या दिनवसणेच्या जेवणात वांटो घेतला. तांतूं आमकां भक्तांच्या पावलांनी सोलोवंक नवी घटाय तुवें दिल्याय. ह्या तुज्या देण्यांचो दिनवशी काळजान उपयोग करून दिसान दीस अदीक आमी पवित्र जावं आनी सर्गींच्या आनंदाच्या जिविताक बेगीन जल्मोवंक पावूं. जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसो. तुमचे सोबे आसो. सौपदेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात, क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे उपकार. खालसा ये जेजूच्या पात्यां उजवळेशा मोगान सगळे स्लासच्या आमकां सांडू नाका. मोगान सगळे स्लासच्या आमकां सांडू नाका. वर्णिता जेजूच्या देव खालसा. वर्णिता जेजूच्या देव खालसा. रुद्रा सोले Anquar Maria Shimali Vauka. Bagin Churwen, Barakam Shadava, Jadus Manantlay, Papa Chibuta Chani Povitrat Mechanavi. Amen.